कांय अनुदानीत इस्कॉलां भुरग्यांकडल्यान फी घेतात। फीच्या नांवान पयशे घेवपी कांय स्कुलांनी हो प्रकार बंद करचो। पालकांनी सादूर रावचें। अतिरिक्त शुल्क घेवपी अनुदानीत शाळांचेर कडक कारवाय जातली म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। अर्डेक्सको खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। एडेड स्कुलां जी आसा पळय गव्हर्मेंटाची फुल एड घेतात, पण काही प्रमाणात एडिशनल पयशे भुरग्यांकडल्यान घेवपाची तांकां संवय जाला वेगवेगळी। कारण आमी आमच्या हायस्कुलाक जशे युनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिता तेका गरज आसा तेका बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत, टेक्स्ट बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत फ्री दिता। ओके, हे सगळे दिता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी फुल ग्रँटीड एड सगळ्या हायस्कुलांक दिता, पण थोड्या हायस्कुलांनी जो फीजच्या नांवाचेर पयशे घेवपाचो प्रकार आहा हो तेंच्यांनी बंद करचो। पेरंट्सांनी ह्या बद्दल अलर्ट जावचे। गव्हर्मेंट हायस्कुलात खंयसरूच म्हणजे फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एकूय पयसो कोणाकूच कसलोच भरचो पडना। इवन दो तांकां लागपी सगळ्यो गजाली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता। आनी पॅरलली आमी थोड्या जाणांचो जो म्हणजे इंग्लिशूच शिकपाक जाय हेजेर एक थोडोसो भर आसता हो कळपा खातीर म्हणून सांगता। आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंट प्रायमरी हायस्कुलांनी आमच्याकडे गव्हर्मेंट टिचर्स हो जरी फुल टायम ना जालो जाल्यार दोन प्रायमरी स्कुलांनी मेळून आमचो एक प्रायमरी एक इंग्लिश टीचर हो कंपल्सरी आसता। म्हणजे 3 दीस इंग्लिश शिकोवपाचो टीचर हो 1st to 4th ह्या प्रायमरी स्कुलात आमचो इंग्लिश टीचरूय बी वयता। दोतोर एडमिशन फी म्हटल्यार पळय ते कोणाची एडमिशन फी एडेड स्कुलांक? थोड्या एडेड स्कुलांनी म्हणजे फीजच्या नांवाचेर पयशे घेतात तेंच्यांनी ते बंद करचे। आमच्याकडे कंप्लेंट येत जाल्यार त्या स्कुलाचेर आमी एक्शन घेतले। एडेड स्कुलाक बी एडेड स्कुलांक कसलेच पयशे घेवपाची गरज ना। आमी सगळे तेचे टिचर्सांचे आमी पेमेंट करता, तेंचे आमी रेंट आमी दिता, बिल्डिंग रेंट आमी दिता, मेंटेनन्स ग्रँट आमी दिता। इस्कॉलाच्यो पेंट मारपाक सुद्धा पयशे आमीच दिता। थोडे जाण पेंट मारून पयशे लोकांकडे मागता। बालव्रत जो आहा पळय न्ही त्या बालव्रताचे आमी आतां पयशे वाडोवन म्हणजे म्हणून 4.25 लाख रुपया केला, रायट 5 लाखाच्या वयर केला। ते बसची मेंटेन करिना पळय ते तेंचें काम आसा। तांच्यांनी ती बस मेंटेन करप म्हणजे क्लिनर पयशे वेगळे, ड्रायव्हर पयशे वेगळे, डिझलाचे पयशे वेगळे आनी मेंटेनन्साचे पयशे वेगळे। तिची फिटनेस घेवप हे त्या एडेड स्कुलाच्या हेचेर डिपेंड आहा। म्हणून जर फिटनेस घेतल्या जर तेंच्यांनी चलयल्यो जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतले। म्हणजे मेंटेन 5 लाख रुपया तांकां आमी डायरेक्टली बसी दिता, तितून ड्रायव्हर सॅलरी, क्लिनर सॅलरी सगळे आहे। बरेच जाण म्हणजे हितून मिसगायड जे आहा खरीच आसा, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दी आनी कितें पयशे दी, तेंच्यांनी आपल्या लिमिटान बस चलोवची आनी तितक्या पयशांनी ती चलूं शकता।